हेल्लोलिये काणकोणचे बाळकृष्ण अय्या निवृत्त कला शिक्षक शिक्षकी पेशातल्या निवृत्ती उपरांतूय तांची धडपड चालूच आसा। पिरायेच्या 77व्या वर्साय तांची सुरू आशिल्ली धडपड आयच्या तरणाट्यांक लेगीत उर्बा दिवपा सारकी। लोलयेच्या माड्डीतळप वाठारांत ते रावतात। माड्डीतळप नांवा प्रमाणूच सगळोच तळप, उदकाचो उणाव, पिवपाक लेगीत उदक ना, तान तर भागोवपाक जाय ह्या उद्देशान कांय लोकांक वांगडा घेवन तांणी बाय मारली आनी आपली तशेंच लोकांची ताण भागयली। ते भायर अय्या सान्नी करतात। टिकाऊ सान्नी कश्यो करप हें तांणी लोकांक दाखोवन दिलें। तशेंच क्राफ्ट आनी ग्राफ्टिंगेची आवड, ही कला हेरांकूय फुकट शिकोवपाची तांची तयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन तांच्या ह्या कार्याची मन की बात कार्यावळीत दखल घेतली। गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बालकृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। हे विशीं अय्या कितें म्हणटात ते आयकात। नरेंद्र मोदी सारख्या महान व्यक्ती मुखार आमी कोणूच नाही, तरी अशे व्हड पुरुशांक आमगेलें कौतुक केलें। हांव तांकां प्रथम म्हागेलो साश्टांग नमस्कार सांगता आनी मागीर हांव म्हागेलें उलयता। तर ह्या व्यक्तींनी आमचें कौतुक केल्ल्यान म्हाका खुबूच समाधान जालें, जिवाक आनंद जालो। कितलो म्हणटा म्हाका सांगणें शक्य ना। आनी कित्याक ह्या गोश्टीची केन्ना अपेक्षा धरली सुद्दां नाशिल्ली, तरी आज म्हाका मागीर तें कौतुक केल्ल्यान म्हागेले सगळे त्रास काडिल्ले, श्रम केल्ले ते परिहार जाले ते दिसलें आनी जिवाक खुबूच समाधान जालें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।